व्हेरी क्रुअल हायनस क्रायम जे म्हणटा एक मायनर चलयेचेर एक लैंगीक अत्याचार जाल्लो आसा. फोर्सिबल सेक्शुअल इंटरकोर्स आनी रेपाचे मॅटर आयज उघड जाल्ले आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की ही केस वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर एक FIR रजिस्टर जाली आनी एक 44 वर्साची एक आवय एक कंप्लेन घेवन आयली की आपल्या 15 वर्साचे चलयेक एक मनीस हो खंय 23 वर्साचो भुरगो बायणां रावपी हाणें आपल्या चलयेचेर एक लैंगीक अत्याचार केलो आनी हे गेले 2 वर्सां चालू आशिल्ले अशी ताजी कंप्लेन जाली. जेन्ना कंप्लेन जातकर काल FIR जाली आनी आयज जे वेर्णा पुलिसान तांकां ते अक्यूज आसा ताका अरेस्ट केल्लो आसा. पूण एक इन्फॉर्मेशन जी आमकां मेळटा की खंय तरी एक जे विक्टीम आसा मायनर चली आसा ते खंय तरी एक 15 वर्सांचे अशें कंप्लेन दिसता. पूण आनी दुसऱ्या वटेन अशेंय दाखयता की 2 वर्सां हे इन्सिडंट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स चालू आशिल्लो एक फ्रॉम 2024 टू 2026 हाजेर एक तरी क्लॅरिटी ना की चली आतां 15 वर्सां आसा काय केन्ना 15 वर्सां आशिल्ले आनी सपोज ते चली आतां 15 वर्सां आसा दॅट मिन्स दॅट समवेर दीस क्रायम हॅज बीन टेकन सिन्स शी वॉज 13 years old. एक धाकटें भुरगें एक ऑन द वर्ज ऑफ हर टीन्स आनी खंय तरी एक इनोसंट आशिल्लें चलयेचेर एक कशें तरी आमीश दिवन हे भुरग्यान खंय सेक्शुअल इंटरकोर्स केला आनी ते 2 वर्सां ताजी पिडत ताजें शोशण केल्लें आसा अशें कळून येता. सद्याक वेर्णा पुलिसान हाजेर एक्शन घेतिल्ली आसा. द केस हॅज बीन रजिस्टर्ड आनी ते भुरग्याक अरेस्ट केल्लो आसा अंडर सेक्शन 65(1) ऑफ BNS, सेक्शन 8(2) ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी सेक्शन 4 and 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस पॉक्सो जे म्हणटा ताजेर केस रजिस्टर केल्ली आसा. ते भुरग्याक अरेस्ट केल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. पूण खंय तरी हे ज्यो केसी आसा इज लिविंग अ व्हेरी बॅड मेसेज इन द सोसायटी. केन्ना केन्ना अशें जाता की धाकटीं भुरगीं जेन्ना आसता ताका केन्ना तरी एक अक्यूज जो आसा समटायम्स दे आर थ्रेटनिंग, समटायम्स दे आर सेयींग दॅट वी वील थ्रेटन युअर पेरंट्स, आमी तुजी फोटो काडून व्हायरल करतले आनी अशें करून भुरग्यांचे एक एडवांटेज घेवपाचे हो प्रकार आयज उघड जाल्लो आसा. खंय तरी वेर्णा पुलीस हाजेर फूल खोलायेन तपास करता आनी फुडलो तपास जो आसा इज अंडर वे. वास्कोच्यान पुलन मिडिया खातीर विक्रम नायक.